नमस्कार, पोळ्या प्रुडंट खबरो। लोकायुक्ताचो धपको, बीच क्लिनिंग केस रिओपन करात, गरज पडल्यार सीबीआयक दियात। एसीबीन दिल्ली आदलो टुरिझम मंत्री परुळेकाराक क्लीन चिट। अंडर 17 वर्ल्ड कपाच्या नावान स्कुलांनी एग्जामी सप्टेंबरान आटपून एक्स्ट्रा क्लासी, भुरग्यांचेर प्रेशर। शिक्षण खाते म्हणटा नित्याच्या क्लासींनी पोर्शन जाता तितलेच एग्जामींक। हे खेपेफीन कितें तरी नवे। माहिती आणि प्रसारण मंत्री स्मृती इराणीची इच्छा 20 नोव्हेंबर ते 28 नोव्हेंबर मजगती गोंयान 48वो इफ्फी उक्तावण श्यामाप्रसाद स्टेडियमाचेरूच। सिप्ला कंपनी गोयच्या प्लांटातल्या रिक्रुटमेंटाक एडवर्टायज करता कर्नाटकान गोवा फॉरवर्डान केलो इशू। प्रकार गोंयकारा आड, प्रकरण पावयले मुख्यमंत्र्याकडे। शाळेच्या भुरग्यांच्या सेफ्टीक गरजेच्यो गजाली लावच्यो चालीक सुप्रीम कोर्टान केंद्र आणि गोय धरून बाकीच्या राज्यांकडे मागली जाप। भुरग्यांच्या सुरक्षेचेर याचिका। आणि गोयान अंडर 17 वर्ल्ड कपाचे ट्रॉफीचे अनावरण। सर्ती खातीर राज्यभर उत्साहाचे वातावरण करपाक सरकाराचो तेको, म्हणटा बाबू असगांवकार। लोकायुक्तान बीच क्लिनिंग स्कॅमाची केस परत उक्ती करूंक लायिल्ल्यान आदलो टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकाराक मोठो धपको। ही केस एसीबीन परत तपासपाक घेवपाची ना जाल्यार सीबीआयक दिवपाची म्हूण लोकायुक्तान सरकाराक पर्याय दिला। तपास एजन्सीन कटक कारस्थान आणि लाचखोरीची शक्यताय लक्षात घेवन तपास करचो म्हूण लोकायुक्तान म्हणला। लोकायुक्तान एसीबीचे तपासाचेरूय प्रश्नचिन्ह केला। एसीबीन केस पॉक केली। गोयच्या लोकायुक्तान बीच क्लिनिंग केस परत उक्ती करूंक सांगल्या। 15 कोटींचो कॉन्ट्राक्ट, दक्षिण आणि उत्तरेत 2 बीच क्लिनिंग कॉन्ट्रॅक्टर एजन्सी। मात कॉन्ट्रॅक्टर फक्त बिलां लायतात, कोयर उखली नात म्हूण ह्या कॉन्ट्रॅक्टाचो इशू जावन टुरिझम मिनिस्ट्रीच्या नांवान शबय चलताली। निमाणे प्रकरण लोकायुक्ता कडेन पाविल्ले। आदलो टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकाराक ह्या प्रकरणात एसीबीन क्लीन चिट दिल्ली। आता लोकायुक्ताच्या नदरेक गजाली आयल्यात त्यो ह्यो। योग्य प्लॅनिंग आणि तयारी नासतना टुरिझम डिपार्टमेंटान बीच क्लिनिंग प्रकल्प हाडलो। प्रोजेक्ट सेलाचे अधिकार क्षेत्रच ना, निविदा दस्तावेजात खर्चाचे अदमासपत्रकूच ना। प्रोजेक्ट सेलात प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्च वेगळो दाखयला। चडशा प्रशासकीय आणि कार्यालयीन खर्चांतल्यान मेकॅनिकल बीच क्लिनिंगाची संकल्पना सोडून दिल्या। सॅग्रिगेशन पिट्स, कंपोस्ट पिट्स आणि पोर्टा कॅबिनात दिवंक ना। प्रशासकीय खर्च आणि ऑफिस एक्सपान्शनाच्या नदरेन टुरिझम डिपार्टमेंटान म्हयन्याच्या बिलावेलो मोठो खर्च कमी करूंक जाय आशिल्लो। आदलो टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकाराच्या केशीत लोकायुक्ताक दिशिल्ल्यो गजाली। टुरिझम मिनिस्टरान नेमिल्ले राज्यस्तरीय देखरेख समितीन काम पळोवन ग्रेड दिवपाविशीं प्रायमरी ड्युटी करूंक ना। फावोर आणि हस्तक्षेपाच्या नदरेन विचार केल्यार कॉन्ट्रॅक्टरान पयल्या 15 म्हयन्यांत जाय तशें सारकें काम करूंक ना, तरी टुरिझम मंत्र्यान ताका फुडें काम करूंक दिलें। डायरेक्टर अँड प्रिन्सिपल सेक्रेटरीन सुचयल्ल्या प्रमाण कॉन्ट्रॅक्टरान काम करूंक ना, तरी टुरिझम मिनिस्टरान फावोर केल्ल्यान कॉन्ट्रॅक्टराचें काम चालूच उरलें। बीच क्लिनिंग केस परत उक्ती करतना लोकायुक्तान एसीबीच्या तपास कामाचेरूय प्रस्न उक्तायले। एसीबीन व्यवस्थीत तपास करूंक ना हे निरीक्षण लोकायुक्तान नमूद केला आणि सरकाराक जाय जाल्यार केस चवकशेक सीबीआयक दिवपाचो पर्याय सुचयला। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। फुडल्या म्हयन्यात जावपी अंडर 17 वर्ल्ड कपाच्या ट्रॉफीचे शुक्रारा फातोड्डा अनावरण झाले। खेळा मंत्री बाबू असगांवकार ह्या वेळार हजर आशिल्लो। गोयान उत्साहान वर्ल्ड कप मॅची घडोवन हाडपाक सरकाराचो पुराय तेको आसा अशें बाबून सांगले। सर्तीची ट्रॉफी भारतभर सगळे होस्ट सिटीचे भोंवडेर आसा। जी ट्रॉफीचे उतकावण करपाक म्हाका मेळ्ळें हें व्हडलें हांव म्हाजें भाग्य समजता। पयलेंच आज ऑक्टोबरान हे टोर्नामेंट चालू जावपाचें आसा। जर्मन, ब्राझील, कोस्टारिका, नायजर, इराण आणि गिनी ह्यो जगांतल्यो टिमी ह्या फातोर्डा ग्राउंडाचेर खेळपाचे आसात।
ही खुशीची गजाल आणि हो इतिहासीक दीस ऑक्टोबर म्हणतो की वर्ल्डाचे नामवंत अंडर-17 वाले प्लेयर हांगासर दीस पडटले. गोंय हे फुटबॉल म्हणतो त्यांच्या रक्तान आसा आमच्या गोंयकारांच्या. आणि फुटबॉल हो स्टेट स्पोर्ट्स म्हणून आमचे चीफ मिनिस्टरान ताका दर्जो दिल्लो आसा. फुटबॉल हो गोंयकाराचो खेळ, फुटबॉल हो गोंयकाराचो आणि फुटबॉल गोंयकाराचो. जो वर्ल्ड कप जो है जो अंडर-17 ये भी 100% हम लोग सक्सेसफुल करके दिखाएं, क्योंकि हमारा चीफ मिनिस्टर भी एक्टिव है इसके अंदर, रात दिन काम कर रहा है, मीटिंगें ले रहा है. और आपको ये जो गेम्स है वो 100% सक्सेसफुल होंगी. और मैं मांगता हूँ गोवा के लोगों को कि आप भी उसके अंदर सहकार करें. स्कुलाच्या भुरग्यांक अंडर-17 फुटबॉल वर्ल्ड कप पळोवंक मेळचे म्हूण मोदी सरकारान स्कुलांनी ऑक्टोबरांतल्यो एग्जामी सप्टेंबरानूच आटपून घेवंक लायिल्ल्यो आनी आतां स्कुलांनी पोर्शन सोंपोवंक एक्स्ट्रा क्लासीस सुरू केल्ल्यान भुरगीं आनी पालकांचेरूय प्रेशर आयला. परिस्थिती इतली जाली की आतां निमाणे शिक्षण खात्यान स्कुलांक एक्स्ट्रा क्लासींची गरज ना म्हूण सर्क्युलर काडला. सप्टेंबराच्या एग्जामी मेरेन नित्याच्या क्लासींनी जितले पोर्शन शिकोवन जाता तितलेच एग्जामींक घेवपाचे. पोर्शन कव्हर करूंक भुरग्यांचेर ताण घालचो न्ही म्हूण शिक्षण खात्यान स्कुलांक निर्देश दिल्यात. घेऊया एक ब्रेक.